दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी नाबुकोडनोजर पादशाहान तांकां म्हळें, शाद्रक, मेशक आनी अबेदनेगो, म्हज्या देवांची तुमी चाकरी करिनात आनी हांवें भांगाराची मुर्ती उबारून दवरल्या तिका तुमी भोजनात, हें खरें? आतां तुतुरेचो, पिर्लुकेचो, विण्याचो, त्रिकोणाचो, किन्नोरेचो, शिंगाचो आवाज आनी सगळे तोरेचें संगीत तुमी आयकतल्यात तेन्ना धोरणीर पडून हांवें केल्ल्या ते मुर्तीक भोजूंक तुमी तयार आसात जाल्यार बरें आसा. पूण तुमी तिका भोजनात जाल्यार रोखडे तुमकां एका जळत्या उज्याच्या आकट्यांत उडयतले आनी खंयचो देव मागीर म्हज्या हातांतलें तुमकां निवारतलो? शाद्रक, मेशक आनी अबेदनेगो हांणी राजाक असो जबाब दिलो, नबुकोडनोजरा, हाचे विशीं तुका आमी जबाब दिवपाची गरजूच ना. तूं सांगताय तें घडल्यार आमी चाकरी करतांव तो आमचो देव जळत्या उज्याच्या आकट्यांतलें आमकां निवारूंक शकता आनी तुज्याय हातांतले तो आमकां निवारतलो. पादशा, पूण अशें घडना जायत जाल्यार पर्यंत जाणा जा पादशा की आमी तुज्या देवांची चाकरी करचे ना आनी तुवें उबारून दवरल्या ते मुर्तीक बसचे ना. ही उतरां आयकून नाबुकोडनोजर एकदम रागवलो. शाद्रक, मेशक आनी अबेदनेगो हांकां पळोवन ताचें तोंड सारकें बदल्लें. तें आकटें सदां तापयतालें त्याहून 7 पावटी अदीक ताणें तापोवंक लायलें आनी आपले फौजेंतल्या कांय जाण घोट मनशांक आपोवन ताणें तांकां शाद्रक, मेशक आनी अबेदनेगो हांकां बांदून जळत्या उज्याच्या आकट्यांत उडोवंक फर्मायलें. पूण तांकां उज्याच्या आकट्यांत उडयल्या उपरांत कांयच जावंक ना म्हूण पळोवन नाबुकोडनोजर थोटाक जालो आनी वेगीं उठून आपल्या मंत्र्यांक ताणें म्हळें, आमी त्या मनशांक बांदून उज्यांत उडोवंक नासलें? तांणी राजाक परतीपाळ केलो, खरें पादशा. ताणें जबाब दिलो, पूण म्हाका 4 जाण मेकळे दिसतात. ते उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना आनी चवथो म्हळ्यार एक देवाचो पूत कसो दिसता. नाबुकोडनोजरान व्हडल्यान म्हळें, शाद्रक, मेशक आनी अबेदनेगो हांच्या देवाक वाखाणी, कित्याक ताणें आपल्या दुताक पाठयलो आनी आपल्या चाकरांक निवारलें, कारण तांणी ताचेर विस्वास ठेवून राजाचो हुकूम मोडलो आनी आपल्या एकल्याच देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची चाकरी आनी भोजन करचे परस आपल्योच कुडी लासूंक दिल्यो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करतांव. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. तुजें वैभवी आनी पवित्र नांव व्हड जावं. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. जबाब मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. तुजे पवित्र
मोहिमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सोकटां वयर मान आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. तुज्या राज्याच्या शिंवासनार आमी तुजी स्तुती करता. सोकटां वयर मान आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. जबाब: मान आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. तूं सोमदिराचो थाव घेताय आनी केरुबी वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती करता. सोकटां वयर मान आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. अंतराळाच्या मळबार आमी तुजी स्तुती करता. सोकटां वयर मान आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. जबाब: मान आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. उद्गार: बोऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळतात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. जुवांवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपणाचेर विस्वास दवरलो त्या जुदेवांक म्हळें, तुमी म्हज्या उतरा पोरमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातोल्यात आनी तुमकां सोत कळोवन येतोलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. तांणी ताका म्हळें, आमी अब्रामाची संसद आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक नात. तुमी स्वतंत्र जातोल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेजून तांकां परतिपाळ केलो, हांव तुमकां सोत सांगतां, पातोक करता तो पातकाचो गुलाम. गुलाम सदांच घरांत उरोना, पूत तो सदांच घरांत आसता. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां खरीच सुटका मेळटली. तुमी अब्रामाची संसद म्हूण हांव जाणू, तरी म्हजीं उतरां तुमचे भितर रिगोनान देखून तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. जें हांवें म्हज्या बापा सवें देखलां तें हांव सांगतां आनी जें तुमी तुमच्या बापाचें आयकलां तें तुमी करतात. तांणी ताका परतिपाळ केलो, अब्राम आमचो बाप. जेजून तांकां म्हळें, तुमी अब्रामाचे पूत जाल्ल्यात जाल्यार जें अब्रामान केलें तें तुमी करतले आसल्यात. पूण देवा कडसून आयकल्लें सोत हांवें तुमकां सांगलां, तरी आसतना तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. अब्रामान अशें करूंक ना. तुमचो बापूय करता तशेंच तुमी करतात. तांणी ताका म्हणलें, कामचारान आमी जल्माक येवंक ना. आमकां एकलोच बाप आसा, तो देव. जेजून तांकां म्हणलें, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतले आसल्यात, कित्याक हांव देवा थावन उपजलां आनी आयलां. म्हजेच खुशेन हांव येवंक ना, पूण ताणें म्हाका धाडला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.